आयज एक म्हत्वाचो असो जजमेंट हायकोर्टान दिलो एक पेटिशन जे एनजीओन घातलेले तेचेर आनी ते असले टायगर रिजर्वाचेर. कांय दिसा पयलीं सरकारान टायगर रिजर्व हो जो प्रपोजल आसलो तो आमकां नाका असो प्रस्ताव धाडलेलो, पूण आतां टायगर रिजर्व नोटिफाय करचो, म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी नोटिफाय करची असो 3 म्हयन्या भितर असो हायकोर्टान आदेश दिला. आनी हेचेरूच उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर आसा खुद्द गोंयचे फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे. आमी तेंचे कडेन उलोवया. बाबा, आयज जो निर्णय येयला हायकोर्टाचो, सगळ्यान पयलीं तुमी कसो पळयता? तुमी एक तर फॉरेस्ट मिनिस्टर आसात, फॉरेस्ट मिनिस्टर आसाच. माझी भूमिका पयलींच्यान लोकांक खबर आहा, मिडियाच्या माध्यमांतल्यान खबर आहा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे कडेन म्हाजी पूर्णपणे डिटेल चर्चा जाल्या. आनी कितें आसा की राज्य म्हणून आमकां बी दिसता की पर्यावरण ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां सांबाळपाक जाय. त्याच बरोबर आमी पळोवंक जाय की आयजची परिस्थिती कितें आहा गोंय राज्यांत. आमी पूर्णपणे मानांनी आमी हायकोर्टाची जजमेंट आमी एक्सेप्ट करता अशें म्हणूं शकना, पण आमकां जे डिसिजन हायकोर्टान दिल्या रिस्पेक्टफुली वी हॅव टू एक्सेप्ट द डिसिजन दॅट इज बीन गिवन बाय द हायकोर्ट. बट सेम टायम आमी हो निर्णय जो दिला हेजे सगळे ऑप्शन्स एग्जामीन करपाक ऑलरेडी केंद्रा कडेन सगळे कडेन म्हाजी चर्चा चालू आसा. आमकां कशें पावलां आमकां फुडें घेवंक जाय. गोंय राज्यान आमचे कडेन जायते आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरीज आहा, सगळ्यो गोश्टी आहा. पर्यावरण हें सांबाळूंकूच जाय, राखूंक जाय, सगळें कळटा. पूण जे वायल्ड लायफ सँच्युरी केल्ले त्या लोकांक आयज पर्यंत रिहेबिलिटेशन दिवपाक आमी शकले ना. आनी खंय म्हणून तुमी रिहेबिलिटेशन करतले? गांवचे गांव जर भितर उरलो आनी त्या मनशाचो की फुडाराक कितें जातलें, विकास म्हणटा तो हो थारतलो. आनी विकास जर थारलो जाल्यार आमी कितें करपाचें? आनी म्हणूनच हे आयज हांव विश्वजीत राणे म्हणून उलयना, हांव आयज फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून हांव उलयतां. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शन्स दॅट आर अवेलेबल विथ द स्टेट गव्हर्मेंट. आमी जो निर्णय घेतलेलो स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डान, आमी ते ठामपणे त्या भुमिके बरोबर आसा. आमी जे हायकोर्टान न्यायालयान आपल्या विजडमान ते आयज न्यायालयाने निर्णय घेतलेलो आसा, हे निर्णय आमचे जे कितें ऑप्शन्स आहा हे फर्दर एक्सप्लोर करपाक आनी आमकां सुप्रीम कोर्टान आमी वचपाचें ऑलरेडी ठरयल्लें आसा. आयज मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी योग्य ती आमची स्ट्रॅटेजी आनी त्याच बरोबर आमकां कशें फुडें वचूंक जाय ह्या विशयाचेर आमी फुडें वयतले. पूण हांव परत एकदां सांगता, हांगा हांव पूर्णपणे आमी न्यायालयाक मानता. न्यायालयाचे जे कितें निर्णय आसता ते गोश्टी आसताच, पूण त्याच बरोबर राज्या खातीर कितें बरें आसा. आमी निवडून आयिल्ले लोक, आमकां बी दिसता की खंय तरी आमचो लोकांचो इंट्रस्ट आमकां प्रोटेक्ट करूंक जाय. फाल्यां कोणी जर सांगलें आनी कितें केलें तो विशय न्हू. हांगा एक राज्य आनी सरकार म्हणून आमचे कडेन जे कितें ऑप्शन्स आसा एन ऑप्शन आमचे फुडले ऑप्शन आहा ते सुप्रीम कोर्टान वचून हो डिसिजन जो घेतला हे कुशीक काडपाचो. हे कुशीक काडपाक जे कितें प्रयत्न आमकां करपाक जाय हे डिसिजन आमी पूर्णपणे सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. आनी ताबडतोब आमी 3 म्हयने काय आमी रावपाचें ना. ताबडतोब आमी एग्जामीन हें करून आमची टीम ऑफ लॉयर्स जी आहा ते आमी रिप्रेझेंट करून एजीचो बी व्यू घेवन त्याच बरोबर मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा. आमी आतां ताबडतोब आमी लोकांच्या हितान आमकां जें दिसता हे निवडून आयिल्ले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकाराक जें कितें दिसता हे निर्णय आमकां सरकाराची आमची भुमिका आसा की आमकां सुप्रीम कोर्टान वचून आमचे ऑप्शन्स कितें आहा ते एक्सप्लोर करपाची गरज आहा. त्याच बरोबरात युनियन मिनिस्ट्री कडेन बी आमची चर्चा चालू आसा आनी युनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट कडेन तेंचे कडेन बी म्हाजी चर्चा जाल्ली आसा. आनी राज्याक आमकां कितें जाय, आमकां कितें योग्य दिसता तें आमी सुप्रीम कोर्टान वचून आमकां रिप्रेझेंट आमची केस आमकां करची पडटली. आमी काय कोणी डिसिजन दिला हेजेर तो विशय वेगळो. आमी आमचे हे डिसिजनाचेर आमी आमचे एक्सप्लोर आमी ऑप्शन्स करतले आनी आमकां हो कसल्याय परिस्थितीर डिसिजन कुशीक काडूंक जाय. तुमी जजमेंट येयला पळय तो वाचला बीन, तुमी गो थ्रू केला? सगळे जे म्हाजे कडेन 80 पानांचो जो जजमेंट आयला पूर्णपणे गेले 2 वरां म्हाका दिसता काय 1.5 वर बसलेलो. हायलायटेड पॉयंट्स म्हाका जे दिल्ले ते प्रत्येक पॉयंटार हांवें गेल्ले आसा. आमचे आतां टीम ऑफ लॉयर्स जे जे सुप्रीम कोर्टान आमकां रिप्रेझेंट करतले ते योग्य आमचे जे स्टेटाची भुमिका ते सुप्रीम कोर्टान फुडें दवरून आमकां जो न्याय जाय तो न्याय आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हो निर्णय येयल्या उपरांत बाबा मेन म्हणजे आमचे 70चे लोक आहा ते थोडे मागीर वेगवेगळ्यो चर्चा जाता की बाबा हो आतां टायगर रिजर्व जालो की काय. हे पळय, 70च्या लोकांक म्हाजेर विश्वास आहा, 70च्या लोकांक सरकारचेर विश्वास आहा, 70च्या लोकांक मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आहा, 70च्या लोकांक फक्त आमचे पर्येचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणेचेर विश्वास आहा. 70च्या लोकांचोच विशय न्हू, हे हांगा पेरिफेरियल आनी बफर बी सगळे मागल्या. फाल्यां अशी जर परिस्थिती जाली तर आमी लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमचो वेगळो व्यू आसता, फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून म्हाजो वेगळो व्यू आसता. 70च्या जनतेन अस्वस्थ जावपाची गरज ना. आमी लोकांच्या हितान कितें हें सरकार उबें रावतलें आनी लोकांक लेट डावन करपाचो प्रश्नच येना. आमकां दिसता की आमी स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डान जो निर्णय घेतला योग्य निर्णय आहा
आतां त्या डिफेंड करपाचें आमचेर आसा. सरकार म्हणून आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले तो आमचो ऑप्शन. हेजे फुडें आमी कांय वचूं शकना. सुप्रीम कोर्टान फाल्यां आमचे जे कितें ऑप्शन्स आहा ते आमी एक्सप्लोर करतले. आमकां दिसता कित्याक आमकां दिसता की आमच्या स्टेट गव्हर्मेंट आनी राज्य सरकार आनी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हांव जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हांगा आसा आनी आमची पार्टी जी आसा आमकां योग्य ते निर्णय घेवपाची गरज आहा. आनी ती गरज आसल्यार म्हाका दिसता की आमचे ऑप्शन्स आमचे कडेन जे कितें आसा ते आमी एक्सप्लोर करून लोकांच्या हितान आमचें प्रेजेंटेशन ऑफ फॅक्ट्स सुप्रीम कोर्टाच्या फुडें दवरून योग्य ते निर्णय थंयच्यान आमकां गावल्यार होच आमचो एक उद्देशान आमी फुडें सरल्या. आनी इमिजिएटली हे जेन्ना आयले तेन्ना आमी ताबडतोब एकामेका कडेन चर्चा करून आमी ठरयलें की ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. आतां फुडें कितें जाता आमी डेफिनेटली आमकां दिसता की आमी जी भुमिका घेतल्या ते आमी डिफेंड करपाचो आमचो पूर्णपणे प्रयत्न आसतलो. तर ते हे आशिल्ले फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे त्यांनी आपली भूमिका हांगासर स्पश्ट केली. कितेंय जालें तरी सरकार टायगर रिझर्व नाका आनी तो कसो फिजिबल ना ह्या भुमिके कडेन ठाम रावतले आनी रोखडेच अपील करतले अशें सुद्दां तांच्यांनी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें.